आणि त्या चेडवान आपणाच्या आवय बापाय कडेन झगडोन मम्मी बारीक जावंक जाय गे हे ते करून 8,000 घेतले आणि त्या इन्फ्लुएन्सराक पे केले. नेहा काय घरान खायना जाले, पियाना जाले, फक्त तो डायट, फक्त तो पावडर. नेहा जेन्ना बसींतल्यान घरा येताले तेन्ना बसीनूच पडले. तेजो ट्रिटमेंट चालू केलो, सगळे चॅक केले जाल्यार कळोन येयले की नेहाच्यो दोनूय किडन्यो फेल जाल्या. तेजे बापूय आनी आवय स्ट्रगल करता न्याय मेळपा खातीर, त्या चेड्याक भितन उडोवपा खातीर. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळीं बरी आहा म्हणून मागता, आमी बरी आसा. बट जी यंगस्टर्स आसा, यंग चेडवां, 11th स्टँडर्ड, 12th स्टँडर्ड, फर्स्ट इयर, कॉलेज गोईंग, कितें जालां हेंकां? आतां तुमी म्हणटली वन कितें उलोवपाक येयला काय म्हणून. हय आय विल कम टू द पॉयंट. डायरेक्टली तुमचो टायम वेस्ट करिना. ओके, हांवें जेन्ना हें आयकलें तेन्ना हांव खूब शॉक जालो आनी डिसायड केलें की तुमच्या मुखार शेअर करचें म्हणून. सो जालें कितें, नॉर्थ गोवाचें एक चेडूं, तेजें नांव जावन आसा नेहा. ओके, नेहा नेहा वांगडा एक असो इन्सिडेंट घडलो की तो आतां आनी हेज्या फुडें कसोच सारको जावपाक ना. आनी जी नेहान चूक केल्या ही तुमचे कडेन जावंक नाका म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार ही स्टोरी घेवन येयल्लो आसा. ओके, सो जालें कितें, नेहा 12th स्टँडर्डान आसा. ओके, आनी वेन शी वॉज यंग, म्हणजे व्हेरी स्मॉल, लायक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वॉट एवर इट इज, शी वॉज व्हेरी फॅट. शी वॉज न्हू, शी इज व्हेरी फॅट. सारकें न्हू, सारखे म्हणजे एक्स्ट्रीम येदे मोठे. आनी आमचे यंग चेडवांक, जे कोण मोठेली चेडवां आसा, जे कोणाचो रंग काळो आसा, जे कोणाक आनी कसले डिजिजीस आसा, कोणाक हेअर फॉल इश्यूज आसा, तांकां सदींच चार चौगां मदीं उबो रावपाक, कोणा वांगडा खंय भोंवंक वयपाक कॉन्फिडन्स आसना. नॉट एवरीबडी बट व्हेरी फ्यू पीपल कॉन्फिडन्स लूज करतात. भुरगीं स्कुलान कॉलेजीन सांगूंक लागता, आरे पळय रे केदें मोटें जाला तें, आवय केदो मोटो रे, शी कितें रे हत्ती कसो मरे, बॉडी शी बॉडी शेमिंग करतात, कितें रे धुकर कसो मरे, कितें हें तें बॉडी शेमिंग करतात. आनी दुसऱ्याच्या लोकांच्या चेडवाक, लोकांच्या चेड्याक हर्ट करता, डिसरिस्पेक्ट करता, नाका जाल्ली उतरां यूज करता, गाळयो मारता, फकाणां मारता. आनी त्या मोठ्याल्या भुरग्याक, ज्या मोठ्याल्या चेडवाक कॉर्नर करून सायडीक बसचो पडटा. कित्याक वांगडचे कोण कॅरूच करिना. बरें दिसना न्हू, आंगान मोठें आसा, बरें दिसना, कांय ना. ओके, लोक तुका कॉर्नर करपाक चालू करता, लोक तुका बुली करूंक चालू करता, लोक तुका फकाणां मारता, लोक तुजी धजा मारता. फेसबुकार तुजो फोटो पडलो, इंस्टाग्रामार तुजो फोटो पडलो जाल्यार कॉमेंट येता, आवय मोठें मुगो, शी आंटी मुगो, शी धुकर मुगो, आनी कितें एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आयज ही स्टोरी जावन आसा व्हेरी इंट्रस्टींग. आनी जेन्ना हांवें हें आयकलें म्हाका खूब मनाक वायट दिसलें. त्या मोठ्याल्या चेडवाक कितें म्हणटा जाल्यार अंकिताक बाबडे लोक कितले कितें कितें म्हणटा आसतले म्हाका. सारकें न्हू, सारखे हेजो रंग पळय म्हणटले, हेजी हायट पळय म्हणटले, खूब कितें कितें लोक उलयता आसतले. म्हाका जाल्यार गे व्हरोन म्हणटात म्हाजी हायट कमी आहा म्हणून, मोडक्या आनीक कितें. हे इश्यू हांव तुमकां आयज कित्याक सांगता, आयका म्हाजें सारकें. सो नेहा वांगडा एक इन्सिडंट असो घडलो. नेहा घरा बसलेल्या टेन्शनान. ओके, आनी आपूण बारीक जायना, आपूण बारीक ना, आपणाक कोण केअर करिना, आपूण क्लासीन एका भुरग्याक खूब मोग करता पूण तो आपणाक मोठें म्हणटा, आंटी म्हणटा, धुकर म्हणटा. आनी टेन्शनान बसलेले आनी मोबायल स्क्रोल करी. मोबायल स्क्रोल करता करता ताका एक ॲड येयली एका इन्फ्लुएन्सराची. सो कॉल्ड इन्फ्लुएन्सर्स म्हणटात पळय ते, जे थोडे म्हणटात ते आपणाच्या जिवाक व्हडले समजतात. फॉर एग्जाम्पल कसले बॅटींग एपाचे हे दाखयतात, कसले नाका जाल्ले स्कॅम एपाचे दाखयतात, अमके हे करीत जाल्यार अमके पयशे येतले, नाका जाल्ले फ्रॉड बॅटींग हे करतात पळय ते. ओके, तशेंच हेज्या वांगडा एक असो इन्सिडेंट घडलो, तो सारको दुख्ख जालें म्हाका आयकून. सो जालें कितें, स्क्रोल करी तेन्ना ताका एक इन्फ्लुएन्सर असो मेळ्ळो. तो फिटनेस ट्रेनर आसलो न्हू, आनी एक डायट दितालो भुरग्यांक, चेडवांक, बायलांक, दादल्यांक, मॅरीड अनमॅरीड हांकां ही डायट दी, ही डायट म्हाजी घे आनी तुमी 30 दिसान बारीक जातले जावं 20 दिसान बारीक जातले.
आनी तो कोर्स आनी ती डायट घेवपाक यू हॅव टू पे 8,000 रुपीज. आनी त्या चेडवान आपणाच्या आवय बापाय कडेन झगडोन कितें कितें करून रडोन बिडोन आपणाक मम्मी बारीक जावंक जाय गे हे ते करून 8,000 घेतले आनी त्या इन्फ्लुएन्सराक पे केले. इन रिटर्न इन्फ्लुएन्सरान ताका एक डायट धाडली आनी तितून एक आपणाचो कसलो तरी पावडर धाडलो हय थ्रू आउट कोरियरांतल्यान धाडलो. आनी तो जो पावडर आसा तो घरा कडेन येयलो. ओके. आनी नेहाची न्यू जर्नी स्टार्ट जाली. नेहाक तेजेर बरयलेलें आसलें की तुका अमके टायमार डायट घेवंक जाय, एक्सरसायज फ्री, टेन्शन ना. ओके. अमकी डायट खावपाची तुवें आनी हो पावडर खावपाचो, दिसाक एकदांच जेवण खावपाचें, हो पावडर 2दा खावपाचो अशें. आनी तेणी तें चालू केलें. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले, 3 दीस जाले आनी ते स्कुलान आपणाच्या क्लोज फ्रेंडांक चेडवांक विचारूंक लागले आपूण बारीक कहें दिसता गो, आपूण मातशें गोरे कहें दिसता गो, कित्याक आपूण डायट मेंटेन करता. आनी तेजे फ्रेंडा ताका सांगता ना सद्या कांय ना, पूण तूं अजून 2-3 दीस जाले न्हू गो, तुका फुडें कळटलें. सारकें न्हू. हय अशें करून करून 10 दीस जाले. नेहाच्या आंगार पिंपल्स कशे येवंक लागले, बारीक फोड कशे येवंक लागले आख्खे हांगा 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 हांगा. आनी तेणी इन्फ्लुएन्सराक त्या फोन मारलो आनी ताका विचारलें आपणाच्या आंगार पिंपल्स कशे येता. जाल्यार तेणी ताका कितें सांगलां, इट्स पार्ट ऑफ द डायट. ओके. ह्या डायटान तुज्या आंगान कितें घायण आसा ती थ्रू आउट पुळयो जावं थ्रू आउट हे बारीक बारीक हेतूंतल्यान भायर सरता आनी तुजेंय तशेंच जाता आनी तें सगळें ओके जालें. विदीन एक 15 days 12 days ताका डिझीनस जावंक लागलें, म्हणजे वीक कशें जावंक लागलें आंग. आनी ताका अशें दिसोंक लागलें आपणाचें मोटेपण वयता न्हू गो, हय फॅट्स कमी जाता. ओके. अशें करून 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 10-15 दीस जाले आनी नेहा कांय घरान खायना जालें, पियाना जालें. फक्त तो डायट, फक्त तो पावडर, फक्त तो डायट, फक्त तो पावडर. आनी इतले वीक जाले की ताका कितें उखलूंक जायना जालें, दीस रात न्हिदोंक लागलें, म्हणजे ताका वीकनस जालें आंगान. आवय ताका तापोवंक लागली, बापूय ताका तापोवपाक लागलो की अशें कर, खा गो तें पोटाक खा, ते कितें नाकाल्लें करता, इतलें म्हणून मनशान वीक जावं नजो. आनी ते अशेंच कॉलेजीन वचोंक लागले. एक दीस कितें जालें आनी जें कितें जालें आनी हें जें कितें तुमकां हांव सांगूंक सोदता, इट वील ब्लो योर मायंड टोटली. म्हाकाय अशें दिसता की खंयचें बरें हें घेवचें आनी 6 पॅक एप्स काडचे, जशें अंकिताकूय दिसता आपुणूय कसलो डायट हें करचो. हय. बट खंय तरी भंय दिसता. बट हेच्या वांगडा कितें जालें नेहा वांगडा, दॅट इज टोटली शॉकिंग. नेहा एक दीस कॉलेजीनसून पडलें, घुंवळ येवन पडलें आनी ताका भुरग्यांनी उखल्लो आनी स्टाफ रुमान व्हरोन बसयलो. उदीक बिदीक मारलें ताका, ग्लुकोज दिलो पिवपाक उदकान घालून, ग्लुकॉन डी म्हणटा पळय तें. आनी थोड्या वेळान ताका घरा कडल्यान घरा फोन मारलो आनी तेज्या बापायक आफयलो की ताका व्हरोंक यो, शी इज नॉट फिलींग वेल. घुंवळ येवन पडलें म्हणून बापायन ताका खूब तापयलो, तूं कित्याक जेयनाय खायनाय गो, तुज्या खातीर तूं आतां पडटाय, तूं पयलीं काय बरें आसलें, हें नाकाल्लें खान तूं पळय आतां तुका पडोंक लागलें, वीक जालें तूं. ओके. बारीक जावन कितें फायदो, मनशाचो वीकनस आंगान आहा, मनीस सारको चलना उठना, सारकें न्हू. सारकें. आनी तो दीस जालो आनी 2-3 दिसांनी परत नेहा जेन्ना बसींतल्यान घरा येताले तेन्ना बसीनूच पडले, चालू बसीनूच पडले आनी ताका थंयसरल्या लोकांनी तेज्या घरा फोन मारलो. तेजे बापूय परत येयलो आनी ताका हॉस्पिटलान व्हेलो डायरेक्ट, अशें आहा. तेजो ट्रिटमेंट चालू केलो, सगळें चॅक केलें, ब्लड टेस्ट हें तें जाल्यार कळोन येयलें की नेहाच्यो दोनूय किडन्यो फेल जाल्या. हय नेहाच्यो दोनूय किडन्यो फेल. आतां कितें करतले. बापूय शॉक, बापायक झटको लागलो, आवयक झटको लागलो. एकुलतें एक चेडूं आपणाचें आनी ताका किडन्यो, येदेही वय तेजें 19-20 वर्साचें चेडवाचें आपणाच्यो दोनूय किडन्यो गेल्यो. डॉक्टरान दाखयलें खंय तेज्या आवयक दाखयलें खंय फाटीक पळय तेज्या कितल्यो पुळयो येयल्या पळय त्यो. ओके. दीस इज द अर्ली सायन ऑफ किडनी फेलियर. ताकाच कितें आहा पळय तें डॉक्टरान सांगलें खंय. आनी किडनी खंय तेज्यो दोनूय डॅमेज जाल्यो आनी ते फंक्शन जायना म्हणून ताका परत परत घुंवळ येवन ते पडोंक लागले खंय. ओके. सो
डॉक्टरांनी विचारलें तूं कितें खातालें कितें हें करतालें. आवयन तेज्या सांगलें की तेका डायट ते कसले जीम ट्रेनराची डायट घेताले आनी ते डायटी खातीर तेका अशें जालां. हे घुंवळ येवन पडोंक लागले आनी तेका डॉक्टरान ते हाडून दाखोवंक लायले. पळयता जाल्यार दॅट टॅबलेट जे तेजो पावडर आसता, पावडरूय मेळटा आनी टॅबलेटूय मेळटा, दॅट इज कॉल्ड एस्त्रालीन. ओके, जस्ट गुगल एंड चॅक एस्त्रालीन. आनी ते एस्त्रालीन घालून म्हणजे इनटेक केले काय मनशाक कितलो त्रास जाता तेय तुमी गुगल करून पळया. आनी ते इनटेक करताले एस्त्रालीन कितें तरी, आनी ते इनटेक करून 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 तेका शुवरींग जावंक लागले, अशें तशें तशें जावन तेज्यो दोनूय किडन्यो डॅमेज जाल्यो. ओके, इन्फ्लुएन्सराक फोन मारलो तेज्या बापायन, तेका खूब तापयलो, हे ते केलें तुवें आपणाचे, तुज्या खातीर आपणाच्या चेडवाच्यो दोनूय किडन्यो गेल्यो. आनी तेणी तेका 2 गाळयो मारल्यो आनी फोन कट केलो. बापायन तेजे FIR लॉन्च केली आनी हो जो मनीस आसा तो बेंगलोरचो. ओके, तेजी आतां केस चालू आसा. आमी वील नॉट टॉक अबावट इट, कित्याक मागीर आमकां आनी इशू नाका. ओके, तेजी सद्या केस चालू आसा. तेज्या बापायन तेजेर केस घातल्या, ती कोर्टान लिगली फुडें चल्लेली आसा. वील टॉक अबावट इट लेटर. फायल केली, FIR लॉन्च केली आनी तेका भितर उडयलो. ही जावन आसा एका वर्सा पयलींची गजाल. तेका भितर उडयलो, तेजेर FIR जाली आनी तो विदीन 2 days काय 1.5 दिसा भितर तो भायर बेलीचेर सुटलो आनी भायर सरलो. आतां जे नेहा आसा तेज्या वांगडा कितें कितें चल्लां तें तुमकां सांगता. तेजे दोनूय किडन्यो फेल जाल्यो, डायलिसीस चालू जालें आनी किमो बिमो कितें आसता तें चालू जालें. आतां तेजी आय सायट गेली न्हू गो. आतां शी कांट सी, दोळ्यांनी सारके टोटली ब्लायंड दोळ्यांनी. किडने खातीर दोनूय तेजे दोळे पिड्यार जाले आनी शी इज ऑन बेड. तेका कांय जायना करपाक. ओके, डॉक्टर म्हणटा देवाची कृपा, जाल्यार जालें, सगळें देवाचेर आसा, जाल्यार जालें, नाल्यार ना. तेजी लायफ झिरो. तेजे बापूय आनी आवय स्ट्रगल करता न्याय मेळपा खातीर, ते चेड्याक भितर उडोवपा खातीर. चेडो बाबडो कितले लोकांक फोंडान घालता आसतलो. तेजी पर्सनली तेजी ID बिडी डिलीट जाली, इंस्टाग्राम ID बीन, ट्रेनराची त्या युट्यूबाची ID. कोर्टांतल्यान तेका बॅन केलो सोशल मिडियाचेर आनी हेजेर, की तूं ते हे दिवं नाका म्हणून. पण तरी तो पर्सनली कितल्याच जाणांक, नालायक मनीस तो, कितल्या जाणांक ते डायट दिता आसतलो आनी लोकांक, भुरग्यांक त्रासान घालता आसतलो. सारकें न्हू? सारकें. हेजी लायफ टोटली काबार जाली गायस. आनी तेजो बापूय खूद म्हणटा नेहाक फुडें आयुश्य ना, फुडें तेका फ्युचर ना. तेजी लायफ आयज आमी तेज्या बद्दल उलयता, कोणाक खबर फाल्यां ते दीस पोव ना पोव सांगूं येना. आमी कितें वायट म्हणिना, कानाक धरून पिळी घालता, पण जे फॅक्ट, जे सत्य ते सत्य. आतां ही तुमकां हितून तुमकां कितें शिकोवंक मेळटा, ही स्पेशली म्हाज्या भयणीक मॅसेजीस, ज्यो भयणी म्हाज्यो कॉलेजीन वयता, जावं कसल्या कामार वयता, जॉब करता, जावं कितें म्हणटा तें अनएम्प्लॉयड आसा, आनी कितेंय वॉट एवर इट इज. लोक तुमकां बुली करता, आवय तूं कितलें कापरें गो, आवय तूं कितलें मोटें गो, तुजें हें पळय गो, तुजें तें पळय गो, तुका हातीक पळय गो, तुज्या पांयांक पळय गो. हांव तुमकां सगळ्या लोकांक रिक्वेस्ट करता, प्लीज असले जे बुली करता पळय लोक, तांकां कॅर करूं नाकात. जेन्ना तुमी तांकां कॅर करतले, तेंचे उमेद आनीक वाडटा, ते तुमकां आनीक त्रास करपाक फुडें सरता न्हू. आनीक ट्रबल करता, आनीक त्रास करता, आनीक व्हडले व्हडले कितें कितें म्हणटा, तुमच्या सोशल आयडीचेर कॉमेंट मारता, तुमकां मॅसेज करता, तुमकां जगोंक दिना. आनी तुमी मागीर वाजोन असलो स्टेप घेता की तुमकां ट्रेनर जाय पडटा, नाका जाल्ले तुमकां पावडर घेवचें पडटा. आतां जे म्हाजे भयणी आनी भाव आपणाची वेट कमी करूंक सोदता, दॅर इज व्हेरी कितें म्हणटा ते पावरफूल मेथड यू नो, थीन जावपाक, बारीक जावपाक. गो फॉर कार्डिओ, गो फॉर वॉक एवरी डे, धांवा, स्विमींग करा, जिमान वचा प्रॉपरली. ओके, एक ट्रेनर, बरो ट्रेनर, जे कांय इनटेक करिनासतना, नाका जाल्ले पावडर घेयनासतना एक्सरसायज करा, कार्डिओ करा, ग्रावंडार धांवपाक वचा, सायकलिंग करा, स्विमींग करा. दॅट इज द बेस्ट मेथड टू बिकम व्हेरी थीन. हांव खूब जाल्लोलो आसा, खूब मोठो, हांव खूब बारीक जाल्लोलो आसा सायकल चलोवन. नाका जाल्ले बाबा लोकांनी सांगलें जाल्यार हो पावडर घेत जाल्यार बारीक जातलो, हो पावडर घेतलो लांब जातलो, मोठो जातलो, बारीक जातलो, एब्स येतले, बायसेप्स येतले.
जाल्यार प्लीज डोंट फॉल इन सच मॅटर्स नको. इवन नो हांवें गायज बायलांक सुद्दां पळयल्लें आसा आयज काल, आनी म्हाका सुद्दां खूब जाणांनी असो क्वेश्चन केल्लो आसा, मातशें म्हाका बारीक जावपाचें कितें तरी सांग मगो, आपुणूय ऑनलायन पळयता, आपुणूय ऑनलायन खूब जाणां इन्फ्लुएन्सराचे कसलो तरी पावडर येता तो सारको नवे. खूब इवन जाण अवीक चेड्यांनी सुद्दां विचारलेलें आसा बाबा कितें करूंक आपूण जिमाक वयता, आपणाक प्रोटीन पावडर बी घेवचेच पडटा, सारकें नवे. खूब जाण अशें विचारता, खूब जाणां इन्क्वायरीज आसता की तुजो कोण आहा फिटनस ट्रेनर हें तें जाल्यार हांव तसल्या हितून पडना. ही तुमकां मॅसेज, ही तुमकां व्हिडिओ घालपाचें कारण कितें, जो मनीस फाल्यां आमकां आयज काल दिसतालो तोंडा मुखार, तो म्हाका फाल्यां न्यूज पेपरार येयल्लो नाका, सोशल मिडियाचेर येयल्लो नाका की खंयचे प्रोडक्ट घेतले आनी संवसार सोडून गेलो म्हणून. हे तुमकां मॅसेज जस्ट टू अलर्ट यू. ओके, तुमकां अलर्ट करूंक सोदता. नेहाची लायफ तर पिड्यार जाल्लेली आसा. तुम्ही कोणीय पावडर बीन कसले घेतात कसले तुम्ही, जाल्यार आतांच बंद करा. तुम्ही कसलेच प्रोटीन पावडर घेता आतांच बंद करा. दीस इज द रायट टायम, ऑर एल्स तुमची लायफ नेहा भशेन जावपाक टायम लागचो ना. सारकें उलयलां की ना ते कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी अश्योच इन्स्पिरेशनल आनी जे तुमकां फायदेमंद स्टोरीज तुमकां तर पळोवपाक आवडटा जाल्यार म्हाका कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा न्हू. हय, आनी हेज्याकून बऱ्यो आसा, हॉरर आसा, रियल लायफ आसा, खूब आसा. जस्ट लायक मारियो, जस्ट लायक द मेड, खूब आसा आमचे कडेन. खूब मॅसेजी, खूब आमकां कॉल्स येयल्लेले आसा आनी हांव तुमच्या वांगडा खूब कितें कितें शेअर करूंक सोदतां. बट तुमकां तर आवडना जाल्यार हांव कसो शेअर करूं. बट या जे नेहा वांगडा जालें ते तुमच्या वांगडा जावपाक नाका जाल्यार आतांच काडून ते डबे आहात पळय ते तुमचे प्रोटीन पावडराचे काडून भायर मारा. चला हांव वयता, फाल्यां मेळटा तुमकां नवे व्हिडिओ. बाय बाय.